देव आमचो बाप, पेज 3A6. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी पय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तोकी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोकी एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तोकी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी पय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तोकी आमी सगळीं एक. देव बरो दिसतूं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी जे कोण बोटीर आसात, दुसऱ्या परदेसांत आसात, तांकां सगळ्यांकूय माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी हे मीस ओतम्या पासत मोनिका आनी पुलगोतरेच्या ओतम्या पासत रोमियो फेर्नांडीस आनी मिलाग्रीन वाज ही भेटयतात. तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां आमी भक्तीन वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देवाची भुरगीं आमी दर दिसा जेजूक आमी आमच्या काळजान घेता आनी जेजू आमचे सगळें आसा. पूण ताका खरेपणी आमी पयलो वयलो स्थान दिला जाल्यार आमची उतरां, कोन्यो, चाल ताच्यो जातल्यो. त्यो जावंक ना जाल्यार आनी आमच्या आपलेपणान तर आमी जियेल्या जाल्यार ताका आमी आमच्या पातखान ओडून घेतलेलो आसा. तो आमचो मोग करता आनी आमकां बक्षिता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी ताचे कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षणे मागया. बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो. म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवाद मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तुकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजे पवित्र सोबेक सदांकाल तुजे काकळुतीन सांबाळ. मनीस इतलो ओसोक्त की तुजे विणे तो पडटा. देखून तूंच आमकां वायट विघ्नांतली निवार आनी तारुणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभारानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाची समृद्धी कान दियात. दुवात तुमकां नितोळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. नियानिती राखूंक वावरात. कश्टावतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात
उलोवन पळोवंक या म्हणटा सर्वेस्पर. जोरी तुमचीं पातकां तांबडी लाल तरी बर्फावरी धवी फूल जातेलीं तीं. जोरी तीं तांबडी बिरोण कशीं तरी कापसावरी जातेलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुची. तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पर आपली तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या याज्ञांनी कसलीच चूक म्हाका मेलो ना. तुजे ओम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो याज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमर्तीची कोत्ता बेफारवा आनी म्हज्या उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. वसलीं तुजीं कोत्तुबां आनीक हांव ओगो रावचो. तुज्या सारकें म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेचें यत्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. तुमचीं सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर. आनी तुमकां एक नवें काडीज आनी नवें मोन घोडात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकां आनी आपल्या शिश्यां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळून नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपले बोट लेगून लायतीतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कन्यो करतात देखून मंत्रा पोत्रांचीं पोदरां रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगवस्त्रांचे गोडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिंट्यार आपणाक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हूण घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक म्हूण तुमी आशूं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड आनी तुमचे सेवक जावचो तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पाखानी तुका क्रिस्ता. भुणेनान भावनो, आमी जितलीं खालतीं जातल्या
तितलें आमकां सूख ओदीक मेळटलें. खालतीकाय म्हणजे कितें? देवान आमकां सगल्यांक रचल्या आनी सगल्या जाणांक मान दिलोलो आसा. कित्याक लागून? आमचे कुडीचे सांदे पळय आसात ते सगळे म्हत्वाचे. एकल्याक पुऱ्यान कितें तरी जालें, एक म्हणून हितून जुवार चाबली थिंचोर, जाल्यार आख्खें आंग आमचें थिंचोर ध्यान मन लायता, वय की ना? प्रत्येक सांदो एकदम म्हत्वाचो. म्हणटच आमी जेजूचे कुडींत एक सांदो कसो आसा, तर हें तर आमी जाणो जायत जाल्यार बाकीचें सोंपें जावंक लागतलें. कित्याक आमी खालती जावंक जाय. देव आमचें सगळें करता. जशे भाशेन ही कूड आपुणूच ती आपल्याक वापरिना, ना, आमी तिका वापरता. देवान आमकां मन दिलेलें आसा, देवान आमकां आत्मो दिल्लो आसा, आनी हें सगळें आमकां एक खेरीतपण दिता, युनिकनेस. आनी हें खेरीतपण देवान आमकां दिलेलें आसा आपलें जिवीत दुसऱ्यांक दाखोवच्याक. म्हणटच जेन्ना लोक आमचेशी येता ती कितें जाता तांकां ती देवाकूच पळोवंक लागता. केन्ना? जेन्ना आमी देवा सोबे रावता. आनी देवा सोबे कशी रावतल्या? खालतीकाय आसली की ना तेन्ना तें घडोवंक लागतलें. खालतीकाय आसत तर देंवचाराक कांयच करूंक जायना. कित्याक आमचें चिंत ना, आमची भावना, आमची चाल सगळी देवाच्या हातांत केल्ली आसा. आमी किरकोळ म्हणच्या, आमचे लागीं सगळें ठापटीप करूंक जायना, आमचे मदीं खूब उणीव आसा. पूण जेन्ना आमी हे आमचे उणिवेंत जेजूक एकवटोन सगळें कोत्ता तेन्ना ताका खूब वालोर आसा. कित्याक देव आमचें सगळें वावुरता. आनी हें मनांत दवरया. कित्याक सादेपुऱ्यान काम केलें तर तें बरोच चुकत तोखता. पळयात साहेबान कितें केलें पळय तें. आपलें जिवीत ताणें पूर्णपणे जेजूच्या ताब्यांत केलें. रातभर पर्यंत तो मागण्यांत आसतालो. न्हिदताना आनी उठ्ठाना जेजूक एकवटून आसतालो. ताका लागून दिसभर मागीर देव ताचें सगळें बरेंपण कोत्तालो. पयलें वाचप आमकां सांगता पळय तें बरेंपण आमी करया आनी दुसऱ्यांकूय बरेंपण आमी दाखोवया. ती करिना म्हणून आमी करचें न्हू म्हणून तशें करूंक फावना. ना, आमी करीत रावया. ती बरी जावं वायट जावं. जशे भाशेन देव आपलो सुर्या आनी पावस सगळ्यांचेर पाठयता तेच भाशेन देवाची बरी कर्तुबां आमच्या उतरांतल्यान, कन्यांतल्यान, चालींतल्यान सगळ्या जाणांक मेळोंक जाय. तर हें सगळें घडच्याक ताका सदांच आमी एकवटून रावया. आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें आसा. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरया सुस्कार भायर काडटना. आनी परी उदीक आनी उदीक ताच्या एकवटांत जियेली म्हणटच ताचे सारकी आमी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कन्यांतल्यान जावंक लागतल्या. हे भाशेन खरींच आमी ताचे कुडींत आसा, ताचे सांदे आमी म्हणून आमी सगळ्या जाणांक जाहीर करतल्या. आतां आमी देवाच्या एकपणांत जियेता म्हणटच देव आमचें आयकतलोच. आमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरया. जीं मिसाचीं देसां आसात तीं दवरया. आनी जाणें आमकां इतलें बरेंपण केल्लें आसा तितलेंय पासत मागया. आना गोंजाल्विसा पासत मागया. ती दिनवासता देवाक. कित्याक देवान तिका खूब बरेंपण दाखयलां. ती खूब पेरीक आसा पूण तरी पूण देवान तिका त्याच स्थितीन बरेंपण दाखयत आसा आनी तिका बरी केल्ली आसा. ती देवा कारगां दिता. तर आमी सगळीं जाणां आतां ह्या वेळार जीं कोण पेरीक आसात, जीं कोण दुयेंत कोरोना वायरसांत आसात वो दुसऱ्या दुयेंसांनी आसात तांचे पासत आमी मागया. सोर पुदेदारान काकळूत सारे देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे.
ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल घेवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुटशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय आनी जें आतां वॅक्सिनां भायर सरलेलें आसा तांचो बरो परिणाम लोकांचेर जावच्याक सायबा आमी तुजे कडेन मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. C25, page 39, ना आमचे लागीं. बापा ना आमचे लागीं, दिवंक उठोवम देनी, देखून आमी ही तुझी भुरगीं आकी प्रितम कोता वेरे तेचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वां सोंसणी मोगा बापा घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हड उणेपण ताटान घालशीत दितां घालून तुका आमचेंच इनर्पण. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्वोदितार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर्ण मानून घेवं. सुर्गींच्या बापाक आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी सुर्गीच्या गुटांनी तूं तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लोभ दिना जावं शेंकोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरफुदिरान शासनाच्या देवा स्वरूपकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या देवतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका आसोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका आसोय उंचर्गी तुका आसोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या
संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुजय भाग्यवंत धोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वफतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काठले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काठले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काठले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोच तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D41 तुजे भायर म्हज्या देवा, पेज 70. तुझी भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिता. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच
म्हजो किल्लो तूंच म्हाका तिरगो कोता. दोळे धांपया. जेजू आमच्या काळजांत आसा सदांच. जेजू आमच्या काळजांत आयलो म्हणटोच दोळे धांपून आमी ताचे बरोबर वेळ सारया. हें कन्विक्शन आमच्या मदें येवंक जाय, कित्याक हो एकदम मोलवंत वेळ. देव म्हज्या काळजांत जियेता. केदें व्हडलें भाग हें आमकां. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय, ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत ओदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जाय अशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. मातसो रावात, बसात. कृपेची नोयनां मार्चाची 4 12 पर्यंत आसतली. सायबानूच मार्चेलो मास्त्रेली एकलो भुरगो आमचो पाद्री 31 वर्सांचो 1633 डिसेंबराची 12 ताचेर हातोडी पडली वयतान आनी तो निर्णवलो. जेन्ना तो शुद्धींत येतालो तो मागतालो आनी दुसरे मागताले, कित्याक 12 म्हणजे तेन्नाच सायबाचें फेस्त जालेलें आनी त्या वेळार जाणें इतली भक्ती आसताली सायबाच्या फेस्ताची. 4 जानेवारीचो तो मोत्तालो. संदेसांव लायलें, पूण ते रातीक सायब ताका दिश्टी पडलो आनी म्हणूंक लागलो, तूं मरचो नाय, पूण मोत्तलोय. मारतीर जातलोय जपानाक आनी 2 वर्सांनी. आनी तिसरें ताका सांगलें, कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर. जशे भशेन ताका ताणें जिवो केलो, तेच भाशेन आमकांय जीं कोण ही कुरपेची नोयनां कोत्तेल्या तांकांय तशेंच मेळटलें. आमी कुमसाराक वचोंक जाय, कोमयां घेवन मिसान भाग घेवंक जाय आनी जाता तितली नोयनां करूंक जाय. मागीर हें सगळें आमकां मेळटलेंच ताणें सांगलां. आनी कितल्याशे लोकांक तेन्ना सावन आतां पर्यंत घडत आयिल्लें आसा. तर आमी भिवंक फावना. आमी खुशालकायेन जिवंक जाय. ह्या दिसांनी मांडवळ कशी आसतली म्हणजे 4 ते 12 पर्यंत सकाळची मिसां हे भाशेन 6, 7, 8 आतां आसा पळय तशें. आनी मागीर सांगे 4:30 एकूच मीस. सोनवारा दीस 6 तारीख आनी 6 तारखेर आमी सायबाच्या कपेलान हे सायडीन पेट्रोल पंपा उपरांत कपेल आहा दावे वाटेन, थंयसर आमी मीस म्हणटा 10. तो त्या दिसा मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 10 आनी 4:30. आयतारा दीस हे भाशेन मिसां 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30. 6 मीस आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. निमाणे दिसा मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 4:30. त्या दिसा 9:30 व्हडलें मीस आसतालें पळय. मिरवणूक पेज हें कांय आसचें ना, कित्याक MAची गायडन्स लागून कितलो हजारांनी लोक येतलो. सावरांक जावचें ना. आनी कितें जालें जाल्यार आमचे बेश्टें घराणें करतले. ताका लागून MAचे गायडन्साक लागून तें मीस आमी दवरूंक ना. आतां तुमच्यान आमच्या यूट्यूबाचेर खूब वस्तू पळोवंक जाता. ऑफिशियल बेजिलिका बॉन जेजू. आनी थंयसर गेले म्हणटच तुमी ताका हें करात, म्हणटच तें करशात जाल्यार तुमकां सदांच मेळटलें. तर थंयसर कितें पळोवंक मेळटा तुमकां, आमचो हें पळय खुर्साची वाट आसा ती पळोवंक मेळटली. आयज मंगळार मीस जातकूच खुर्साची वाट आसा. त्याच प्रमाणे शुक्रारा दीस मीस जातकूच 8
खुर्साची वाट आमचे भाशेन आसा. ते भायर त्योर्स आसा, सादो त्योर्स आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलो त्योर्स. मागीर सांतांचें जिवीत थंयसर आसा. तुमच्यान पवित्र पुस्तकाचेर म्हणजे दोन दिसाच्या शुभवर्तमाचेर आनिकूय खोल म्हायती थंयसर दिल्ली आसा आनी आनिकूय थोडी वस्तू थंयसर घातलेली आसा. आमी ती तुमच्यान पळोवंक जाता. आतां आमी तुमकां एक विनंती करता. कितलींशीं जाणां आमकां सांगतात तांच्या जिवितान मिलाग्री घडल्या म्हणून सायबाची विनंती केलेली आसा, तांकां खूब मेळ्ळेलें आसा, खरो जिवो अणभव मेळ्ळलो आसा. ते सगळे अणभव तुमचे आमचे शी हाडात. तुमच्यान वॉट्सॅपाचेर ऑडियो रेकॉर्डिंग करून धाडूंक जाता ओ व्हिडियो रेकॉर्डिंग. पूण व्हडलें न्हय आं, धाकटेंच. चड व्हडलें जाय जाल्यार आमकां तें करूंक जावचें ना. धाकटेंच थोडक्यान सांगचें. तुमचे जायना जाल्यार हांगसर यात आनी आमकां सांगात हो तुमचो अणभव आसा म्हणून सायबान तुमच्या जिवितान कितें केल्लें आसा. कितल्योच मिलाग्री त्यो आमी सगळ्यो गोळा कोत्ता आनी ह्या दिसांनी पर्यंत आमी ते वापरतल्या घोडेक पळोवंक जाय आमकां कशें जाता पळय तें. तर हिंच्या नंबराचेर 9075212942 हाचेर आनी 9623639257 ह्या दोन नंबराचेर धाडूंक जाता तुमच्यान. आतां तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर 9623639257 तुमी कोत्तात. पूण ह्या दिसांनी तुमकां करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान रोखडेच थंयसर वॉट्सॅप मॅसेज धाडची. नांव हिच्या मिसाक हिंच्या दिसा तुमकां मागीर ती धाडटलीं वाचपां आनी ते भशेन बरे तरेन करूंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. तुजी पवित्रताय. I 32, page 135. तुझी